मोगाच्या भावान भयणींनो, जायते फावटी आमच्या घरांनी वा आमच्या घराब्यांनी जेन्ना कोणाकूच कसले पिडा जाता, कोण बरो ना जाता जाल्यार आमी ताका त्या आमच्या भावाक भयणीक आमी आयसोलेट करता, कित्याक ताचें दुयेंस वा ताची पिडा आमकां येवना जावच्याक. आनी हें बरें करना, कित्याक आमची भलायकी बरी वचच्याक आमी हें करतात. पूण आयच्या शुभ वर्तमान आमी पळयता एक खोडकाराची काणी. आनी आमी पळयत जाल्यार जेजूच्या काळार त्या समाजांत खोड फुटलेल्यांक वा कसलेय असलो रोग आसलेल्या मनशांक वा पिडा आसलेल्या मनशांक रोखडेच तो रोग वा ती पिडा तांच्या पातकांचेर ते सर करताले आनी तांकां पयस करताले. ही पिडा जावप म्हणल्यार तांकां ती फकत तांचे भलायकीकूच ती इबाड करिनासली, पूण तांचें आख्खें जिवीत ती इबाड करताली. म्हणजे पिडा खोड जाल्ले मनीस तांकां पयस दवरप, समाजांतल्यान भायर दवरप. आनी त्या दुसरें म्हणल्यार त्या पिड्याकूय कसलोच वखदूय आसूंक ना. आनी कायद्या प्रमाणे कोणूच एके वाटेन वता आनी थंय खोडकार आसत जाल्यार तो खोडकारांचो कायदो आसलो की ताणें बोवाड मारून सांगूंक जाय की आमी हांगा आसात, तुमी मातशे सावधान रावात म्हणून. ती पिडा त्या दुसऱ्यांक येवना जावच्याक ताणें बोवाड मारूंक पडटाली. पूण आयज आमी पळयता हो खोडकार जेजू म्हऱ्यान येता आनी भावार्थान तो जेजू लागीं मागता. जेजू ह्या दिसांनी आमी पळयत जाल्यार म्हज्या भावान भयणींनो, ताणें आपलें मिसांव सुरू केल्लें आसा. ह्या हालींच्या दिसांनी आमी पळयलां जेजू आपलें मिसांव सुरू केलां. सुवां बावतिसाचे बोडकुणीक घाल्ल्या उपरांत ताणें आपलें मिसांव सुरू केल्लें आसा. आनी तो फामाद जायत वयता. ताची हे सगळे प्रवचन, ताचे मिलाग्री लोकांक आयकूंक येता. आनी तेच परी ह्या खोडकारानूय जेजू वरवीं आयकल्लें आसतलें. आनी ताणें जेजूक केन्नाच पळोवंक ना, ताणें जेजूक तें फकत आयकलां आनी ताका तो भरवंसो येयला की जेजूच आपणाक पेकयतलो म्हणून. आनी तेंच मनान धरून तो आज जेजू म्हऱ्यान येता. म्हज्या भावान भयणींनो, आयच्या ह्या वाचपांनी आमी जायतें शिकूंक जाता. पयलें म्हणल्यार ह्या खोडकाराचो भावार्थ सांगला ते भाशेन ह्या खोडकारान कडेन जेजूचेंच आयकल्लें, पूण तो तेच भावार्थान येयलो आनी ताणें जेजूक मागणें केलें आनी जेजू ताका पेकयता. आमी आमच्या भावार्थाचेरूय नदर मारुया. जायते फावटी म्हज्या भावान भयणींनो, आमी जायते संकटांत आसतना आमी जायते आमच्या जिवितान जायते पिडा रोग येता. आमी जेजूचेर भावर धरला काय, आमचो भावार्थ कसलो आसा काय, आमी भावार्थान मानलां काय की जेजू आमकां पेकयतलो म्हणून मानूंक जाय जाल्यार आमी जेजू लागीं हीच करपा मागुया, आमकां तो आमचो भावार्थ वाडय म्हणून. दुसरें म्हणल्यार म्हज्या भावान शिकवण आमी घेवंक जाता तें म्हणल्यार देवाचो मोग, जेजूचो मोग. जेन्ना हो खोडकार जेजू थंयची येता, तो जेजू लागीं मागता, दुनिया तुका जाय जाल्यार तूं म्हाका बरें करूंक जाता. आनी जेजूक जाय, जेजूक तो बरो जाल्लो जाय. आनी तो म्हणटा पळय म्हाका जाय, आनी तो ताका बरो करता. म्हज्या भावान भयणींनो, हालते काळी जेन्ना आमी येता त्या खोडकारा भाशेन, तेन्ना जेजू आमची मागणी आयकता. आनी जेजूक जाय तेन्ना जायते फावटी आमकां जाय तेन्ना मागण्यो करतात आनी आमकां तेन्ना मेळना तेन्ना आमी देवाचेर शीन करतात. आयच्या खोडकाराचेर जिविताचेर नदर मारुया आनी आमचे जिवितांत आमी तेंच लावया. आनी जेजू आमची मागणी आयकता हेंच आमी आमच्या मनान धरुया. तिसरें म्हणल्यार म्हज्या भयण, आमकां हें आयचीं वाचपां दुसऱ्यांक पेकोवण्याची मनशां जावंक आपयतात. आमच्या समाजांत जायतीं मनशां आसात, जायतीं भयणी भाव आसात, ती आमकां ती पिड्या रोगांत आसात, कोणाक मोग ना, कोणाक वायट मार्गार चलतात, तांकां आमी एक पेकोवण्याची मनशां जावंक आपयल्यात. तांकां आमचो आदार दिवन, तांकां आमचो हात लावन, तांकां मोगाचो हात लागून
देवाचो मोग जेजूचो मोग तांच्या जिवितांत अनुभवूंक आमकां आदार करूंक आपयल्लीं आसात. तर म्हज्या भयण भयणो, ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आयच्या दिसा आमी मागता आसतना आमी देवा लागीं हीच करपा मागुया, आमी देवाचो मोग अनुभवूंक, जेजूचो मोग अनुभवूंक आनी त्याच मोगान आमचो भावार्थय वाडून होच भावार्थ आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया.